सोनसड्याचेर मरे कालूय मिटींग जाल्या परत आनी काल न्ही पयर 2 दिसां पयलीं त्या मिटिंगेंतल्यान हांवें रिव्यू घेतलो. एडवोकेटूय आशिल्लो आनी आमचो चीफ ऑफिसरूय आशिल्लो. ताचे कडल्यान पुराय रिव्यू घेतलो. सद्य स्थिती कितें हें जाणून घेतलं हांवें. फुडली डेट केन्ना तरी म्हाका दिसता 30 सप्टेंबराक फुडली डेट आसा आनी 30 सप्टेंबराच्या डेटीक म्हणजे एट प्रेजेंट आसा ताका तरी कंटिन्यू केला. पण आमचो स्टँड आसा, हांवूय एडवोकेटा कडेन उलयलां. एट प्रेजेंट जी एजन्सी आसा ही वेवस्थीत रित्या तें काम कांय करिना आनी तें ट्रीट जावंक शकना. सो डॅट आमी डायरेक्टली आमची रिक्वेस्ट केला त्याचे पयशे कितें दिवपाचे आसा दॅट लिटिगेशन इज देर दॅट वील गो ऑन. आमचें कांयच म्हणलें ना. बट मडगांव शहराच्या दृश्टीन तो जर ट्रीट करतले आसत जाल्यार ताका एक्सपर्ट एजन्सी जाय. आयदर विथ द DME अदरवायज द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ह्या दोनांच्या माध्यमांतल्यान तो आमी ट्रीट करता. त्या खातीर आमी कोर्टा कडेन अपील तेच करतले की तुमी ट्रीट करपाक आमकां दिवचो सो दॅट तो आमी ट्रीट करता. तेचो पयशांचो विशय कितें तो सोडोवया, तितून कांयच म्हणलें ना. हांवूय बी जी एजन्सी आसा फोमेंतो ग्रुपची तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हँड ओवर तो दिवचो सो दॅट आमकां शहराची स्वच्छता नितळसाणी आमकां दवरपाक मेळटा. आनी पयशांचे लिटिगेशन्स कितें आतां तेर उलोवया तेच्या कोर्टांतल्यान कितें तो विशय सॉल्व करुया. सो दॅट आमी एक म्हणजे थंयसरूच वेट वेस्ट ट्रीट करपाची आयदर स्मॉल प्लांट्स घालून काय कितें हाजेर आमी सगळें फायनलायज करता. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी DMA दे आर इन कन्सल्टेशन वीथ द मडगांव म्युनिसिपालिटी. वी आर रेडी टू ट्रीट. आमी वेवस्थीत रित्या तेजें ट्रिटमेंट आनी करपाची आमी सगळी तयारी दवरल्या. आनी ताज्या उपरांत ड्राय वेस्ट जी आसा ती बॅलिंग करून आमी शेड सुद्दां पळयल्या. हांगातल्यान कचरो व्हरून ती बॅलिंग करून झाडून दिवपाचें. बट 100% सांगता सरकार पूर्णतः मडगांवच्या कचऱ्याची जबाबदारी घेवपाची म्युनिसिपालिटीच्या सहकार्यान आमी आमची तयारी दवरल्या. फक्त मॅटर कोर्टान डिस्प्यूट आशिल्ल्या कारणान तें सुटप हें अत्यंत गरजेचें आसा. That is a secondary part. Okay. After all, we need to pay. Whatever the court says, we want to pay. That we will pay according to the court provision. Of course, we will help. Sir, after 30th September, every day municipality has to give. I know that. हय म्हाका खबर आसा. पण आतां कसो आहा तेंच्यांनी म्हटलं आतां कोर्टान डिसिजन दिलां तें आमकां मान्य करपाक जाय. काल जे गोवा सरकारान गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान जे संसडो प्लांट चलोवपाचो निर्णय घेतला हो निर्णय एकदम बरो निर्णय आसा. मडगांवकारां खातीर ही खुशखबरी आसा. हांव नगरसेवक ह्या नात्यान तसोच भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गोवा सर्जिना नात्यान हांव आमचे गोंय राज्याचे डायनामीक मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता. तशेंच आमचे मिनिस्टर श्री मायकल बाब लोबो हांचें हांव अभिनंदन करता. तांणी ताबडतोब हो संसडो आपल्या हातान घेवचो आनी आमकां ह्या कचऱ्याच्या समस्ये पासून आमकां साल्वार करचें. बाकीचे जे संसडाचो इश्यू आसा जो आज पर्यंत फोमेंतो कडेन आमी झगडटात तो इश्यू सेपरेट आसा. ते आर्बिट्रेशना खातीर केस चालू आसा. 30 तारखेक ती परती कोर्टान हियरींग आसा. म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटी आमचे चीफ ऑफिसर आमचे म्युनिसिपालिटीचे आदवोगाद कोर्टान जरूर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगतले आनी फोमेंतो पासून आमकां सुटका दितले. आज एक बरें आयकूं येला की गार्बेज कॉर्पोरेशन वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आय मीन तशें संसडो टेक ओवर करता म्हण. टेक ओवर करपाची सद्या स्थिती येयल्ली आहा कित्याक जेन्ना कंपनीन सांगिल्लें आहा की आपूण सोडटा यू हॅव ऑलरेडी सर्व दॅम नोटीस. देन आय होप दॅट समथींग पॉझिटीव वील हॅपन देर. But we are more concerned with the payment what is going to take place. कित्याक लास्ट टायम आमी रेज केल्लो की म्युनिसिपालिटीन 1 लाख पर डे कंपनीक दिवपाक केल्लो. जेन्ना कंपनी झगडटाली 2,43,000 पर मंथ आपणाक मेळना म्हण म्युनिसिपालिटींतल्यान. त्या टायमार म्युनिसिपालिटी 30 लाख दिवपाक रेडी जाला. सो हें आमकां समजुना तेंगेलें कॅल्क्युलेशन कशें तें. कित्याक कंपनी झगडटा 2.43 आपणाक येवपा जाय म्हण. दॅट इज ओवर अ पिरियड ऑफ 25 years. आनी 25 yearsआं तो गार्बेज हँडल करपा आशिल्लो. हांगा म्युनिसिपालिटी एग्री जाता की दिसा 1 लाख दिवपाचे आनी म्हणचे म्हयन्या 30 लाख जाता. आनी दॅट ऑल्सो बाय लिवींग. सो हें आमकां समजिकाय मेळना. सो गव्हर्मेंटान हेजेरूय मातशें लक्ष घालचें की फायनली हो टॅक्स पेयर्स मनी कित्याक ते एमिकेबली सेटल जाल्यार सेटल करपाचें आनी पब्लीक हें आहा जो सेव करपाचो पेमेंट आसता जाता तितले नेगोशिएट करून.
आनीक नाजाल्यार हें जावपा जायना की गव्हर्मेंट टेक ओवर करपा प्रयत्न करतले आनी टोटली कितें बंद जातलें म्हणून. सो हे सगळे लिगल बाजू कन्सिडर करून हाजेर सारकें तें पावल मारपाचें.